नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारता खातीर संशोधन, सुदारणा आनी अर्थ ह्या विशयाचेर आयोजीत अर्थसंकल्पाच्या उपरांतच्या वेबिनारांत मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना अर्थसंकल्प वेगवेगळो करून नजो फाटल्या 10 वर्सांत भारतान लवचीकताय दाखयल्या आनी सरकाराच्या विश्वासाच्या बळग्यार तशेंच साबार प्रशासकीय प्रक्रिया सोप्यो आनी सुटसुटीत करूंक देशाक उदरगतीच्या वाटेर व्हेला अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद करतना भारत देश हो सध्या रिफॉर्म एक्सप्रेसाचेर उदरगतीच्या दिकेन वता अशें सांगलें. पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है. हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है. हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है. इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है. भारतीय नौसेना पाणबुडी INS अंजदीपाचे आयज लोकार्पण जातले. चेन्नई बंदराचेर उदेंत नौसेना कमानान आयज आस्पावीत जातली. तटीय खोल दर्यांत ही पाणबुडी संरक्षणा खातीर आपले योगदान दितली. INS अंजद्वीप हे पाणबुडयेंत आर्विल्ल्या स्वदेशी सेन्सराचो उपेग केला. तशेंच DRDOच्या अभय सोनार तंत्रगिन्यान उपयुक्त आसा. लो फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टमाचोय प्रयोगूय हे पाणबुडये खातीर केला. खोल दर्या ट्रॅक करपाक ही पाणबुडी सक्षम आसा. डॉल्फिन हंटराच्या रुपान ही पाणबुडी डिझायन केल्या. ही पाणबुडी कोस्टल सर्व्हिलन्सांत मुखार आसा. अंजद्वीप पाणबुडी दुस्मान पाणबुडयेक सोदपाक आनी नश्ट करपाक सक्षम आसा. Ladies and gentlemen, from an Indian perspective, self-reliance or Atmanirbharta today is beyond Make in India. It is trust in India, sovereign competence rooted in iterative design, technological ownership, and mission-ready ships and submarines. We have embraced Atmanirbharta not only as a strategic imperative, but also as an investment towards future assurance. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज बांबोळीच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत नशामुक्त भारत अभियानाक राष्ट्रीय पावण्यार 6 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल आयोजीत कार्यावळीत वांटो घेतलो. भारत सरकाराच्या सामाजीक न्याय आनी अधिकारिता विभागान गोंय सरकाराच्या जोड पालवान आयोजीत हे कार्यावळीत केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी अधिकार मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार लेगीत हजर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना ज्या तरणाट्यांक गुवळी वखदांची लागण जाल्या तांच्या आवय बापायन कसलीच भिरांत बाळगी नासतना तांच्या भुरग्यांक नशामुक्त करपा दिकेन पुनर्वसन केंद्रांत व्हरचे आनी तांचो फुडार काबार करपा पासत तांकां वाटावचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. आव्हान करता पॅरेंट्साक की ज्यांचे भुरगे ह्या ड्रग्साच्या आहारी गेला हे आपल्याक जर खबर आसत जाल्यार तांच्यांनी तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटरान घालपाक जाय. आमी जर गजाल ती लिपोवन दवरपाचो प्रयत्न केलो आसत जाल्यार त्या भुरग्याचो बळी वचूंक शकता. इन फ्युचर तो त्रासांत पडूंक शकता. म्हणून रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स गोंयांत आसा. तातूंत जर ताका घालीत जाल्यार तातूंतल्यानूय तो भायर सरपाक शकता. ही मेसेज आमी सगळ्यांच्या पर्यंत दिवपाक जाय. म्हणून तर आमी अशा पद्धतीचे हे कार्यक्रम
सदोदित सगळ्यांच्या मध्ये घडून येता. बरे NGOs जे काम करतात ती सातत्यात यंग पिढी ही हातूंतल्यान भायर रावची म्हणून तांचे फेलिसिटेशन आज मानाधिक मंत्री हांच्या हस्ते जातले. हांव तेय बी NGOs जे काम करतात विशेष करून ब्रह्मकुमारीचे आमचे दिदीजी हांगा सगळे बसलेले आसात तांचेय बी टाइम टू टाइम ती सगळी जाणां सातत्यात आमचं गोंय हे नशामुक्त उरचे म्हणून त्यांचो प्रयत्न हो खूप मोठ्या प्रमाणात आसता. तेय लोकांपर्यंत मेसेज दिवपाचें काम ते सदोदित करता. तांचे हांव खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज वेर्णेच्या उद्देगीक वसाहतीत नॅच ह्या कंपनीत आयोजीत कंपनीच्या नव्या उत्पादन कारखान्याच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतलो. कार्यावळीत उलोवप करतना गोंय सरकार आतां राज्याक फकत एक पर्यटनाचें स्थळ म्हणून न्हय जाल्यार एक विश्वासपात्र उच्च दर्जाच्या उत्पादनाचे आनी तंत्रगिन्यान उद्देगाचे केंद्र करूंक पळयता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Goa is steadily positioning itself as a reliable destination for the high quality manufacturing and technology driven industry. While we remain proud of our tourism strength, we are equally focused on building the balanced economic base. Through the improved infrastructure and a skilled workforce, we are working to ensure that the companies operating from the Goa can grow with the confidence. Our vision of the Swaympurna Goa depends significantly on the strong partnership between the government and the industries. As our Industries Minister, Mr. Marvin Gudino, he is also here, he is leading from the front. Whatever the problem for the industry related, he is always there to resolve this type of issues. India's journey towards the Vikasit Bharat is placing strongly emphasis on the manufacturing and self-reliance. शार आणि नगर नियोजन खात्या अंतर्गत सांतांद्रे मतदारसंघात प्रस्तावित 39 कलमा खालचे साभार प्रकल्प स्थगीत केल्ल्याचे अधिकृत पत्र मेळ्ळ्या उपरांत सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आपलो 6 दिसांचे उपोशण सोंपयले. तांचे सयत तुषार गावस हे लेगीत उपोशण करताले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी मुखेल नगर नियोजकांनी जारी केल्ले पत्र आमदार विरेश बोरकार हांकां काल रातीं उसरा आझाद मैदानाचेर सुपूर्द केले. विरेश बोरकार हांणी शिरदोन आनी पाळयेच्या थळाव्या कडल्यान संमती घेतल्या उपरांतूच आपले उपोशण सोडले. ह्या वेळार पत्रकारांकडे उलयतना विधानसभेच्या अधिवेशनात 39 कलमाचेर चर्चा जावन ते पुरायपणान रद्द जातले अशी आस्त उक्तायतना कलम रद्द जावंक ना जाल्यार हाचे परस खर निदर्शनां करपाची शिटकावणी विरेश बोरकार हांणी दिली. ह्या 39A लढ्यात गोंयभरांतले गोंयकार एकजूट जाल्ले आसा. हो आवाज ह्या पार्श्वभूमी वयल्यान ह्या आझाद मैदाना वयल्यान गोंयभरांतूच न्हू देशभरांतूच न्हू अख्ख्या जगभरांत पावल्लो आसा की हे 39A जी कीड लागलेली आसा ही कीड आमकां नाका म्हणून. आनी जेन्ना असलो जो लढो आसा त्या लढ्याक आमी एकजूट जावन हें काम करता तेन्ना आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हे 39A जे आसा ते स्क्रॅप जावचे. पूण जेन्ना आमी हो डिमांड स्थगीत रितीन घालीत आसा आयज आमकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडेन हें डिस्कशन केलें तेणेन एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण आतां डायरेक्ट हें करपाक शकना पण विधानसभेन जेन्ना अधिवेशन येता तेन्ना डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन दितले. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंडक सर्तीत काल भारतान दिमागदार खेळ दाखयतना झिम्बाब्वेच्या पंगडाचेर 72 धांवड्यांनी जैत सोडले. भारतान झिम्बाब्वेच्या पंगडा मुखार 257 धांवड्यांची भव्य मोख दवरतना थारावीक 20 षटकांनी फकत 4 गडे बाद जाले. भारतीय पंगडा खातीर हार्दिक पांड्या हांणी नाबाद 50 धांवड्यो, तिलक वर्मा हांणी 44 धांवड्यो जाल्यार ह्या सर्तीच्या सुरवेत सावन कमी धांवड्यो करून बाद जावपी अभिषेक शर्मा हांणी 55 धांवड्यो काडल्यो. झिम्बाब्वेच्या पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी विंचिल्ली. भारता खातीर ह्या सर्तीचो फुडलो आनी निर्णायक खेळ वेस्ट इंडिजाच्या पंगडा आड आयतारा 1 मार्चाक जातलो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.